नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मंगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरण सोहम स्नॅपचॅट आनी इंस्टाग्रामा वयल्यान फसयतालो चलयांक क्लासी अटेंड करिनासतना भोंवतालो हेर शाळांनी इंधन तशेंच गॅसीच्या पर्यायांचेर दियात भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो राज्यांक सल्लो इंधन संकटाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यांची जाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं बसका पणजी महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदां खातीर शुक्रारा अर्ज केल्यात दाखल दोनूय पदां खातीर निवड प्रक्रिया जातली 30 मार्चाक डिजिटल अरेस्ट प्रकरणात सायबर पोलिसांनी केली व्हडली कारवाय केरळच्या दुबाविताक केलो अटक ट्राय आणि सीबीआयचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून लोकांची व्हॉट्सअॅपा वरवीं करतालो फटवणूक मडगाव नगरपालिकेच्या गार्डनांतल्यान सुमार 3.96 कोटी रुपयांच्या पुनर्बांधणी कामाक खर विरोध आमरण उपोषणाक सुरवात हो प्रकल्प बेगोबेग करचो रद्द काँग्रेस फुडारी चिराग नायकाची मागणी आणि गोयच्या दर्यादेगेर पर्यटन हंगामाक नेटान जाल्यार सुरू सिलिंडराच्या उणावाक लागून शेक वेवसायिकांचेर आयला हावळ सरकारान वेवसायिक गॅस सिलिंडरांचो मागचो खाशेलो कोटा शेक ओनर्स असोसिएशनाच्या अध्यक्षाची मागणी आता खबरो विस्तारान जैव इंधन सौर उर्जा गोबर धन विजेचेर चलपी वाहनां आनी पायप नॅचरल गॅस जोडणी वाडोवपा सारख्या पर्यायी उर्जा स्रोतांक चालना दिवपाच्या यत्नांक गती दिवचे अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्यांक केलें तशेंच राज्यांच्या सक्रीय सहकार्यान तेल आनी सैमीक वायूचो देशांतर्गत सोद वाडोवपाचें म्हत्व तांणी स्पश्ट केलें अस्तंत आशियांत हालींच घडिल्ल्या घडणुकांक लागून निर्माण जाल्ली परिस्थिती आनी ताचो भारताचेर जावपी संभाव्य परिणाम हे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शुक्रारा राज्यांचे मुख्यमंत्री आनी राज्यपालां वांगडा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं बसका घेतली पणजी नगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदां खातीर शुक्रारा अर्ज दाखल केले रोहित मोन्सेराताक परतून एक फावट महापौर पदाचेर प्रवेश मेळटलो जाल्यार उपमहापौर पदा खातीर वसंत आगशीकराचें नांव निश्चित जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या दोनूय पदां खातीर निवड प्रक्रिया 30 मार्चाक जातली 11 मार्चाक पणजे महापालिकेची वेंचणूक जाल्ली जाल्यार 13 तारखेक मतमोजणी जाल्ली रोहित सेगीत 6वे खेपे पणजे महापालिकेचो महापौर जातलो फुडले विधानसभा वेंचणुके मेरेन रोहित महापौर पदाचेर उरपाची शक्यताय आसा पालिका महामंडळाच्या नव्यान नेमिल्ल्या नगरसेवकांची पयली बसका 30 तारखेक सकाळी 11 वरांचेर आपयल्या ह्या दोन पदां वांगडाच ह्या वेळार एक स्थायी समिती आनी एक खाशेले सल्लागार समितीची वेंचणूक जातली हाचे आदी भाजपाच्या आदारान चलपी मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांच्या फुडारपणा खाला टुगेदर फॉर प्रोग्रेसिव्ह पणजे पॅनलान पालिका महामंडळाची वेंचणूक भोवमतान जिखून आयिल्ली ह्या पॅनलाक 30 पैकी 27 जागे मेळिल्ले जाल्यार उत्पल परेकराच्या आमी पणजेकार पॅनलाचे 3 उमेदवार जैतिवंत जाल्ले See, the casino people have an issue with, the casinos themselves provide a lot of business, a lot of employment to the people of Bangalore. Right? So in terms of that front, there is nothing that I can do about it. Right? Until an alternative plan is handed over by the same people who are opposing it. About that issue, I will not speak. The people have a lot of issues with, like, say, traffic, the behavior of the taxi drivers, behavior of these people and everything. All of that I want to rectify. So that I'll also be going out in the evenings and in the nights to make sure that the traffic process is all streamlined with the police force and everything. So I've given a commitment that we will resolve everything. So within these 8 months, I want to at least begin the process or resolve most of these issues. About the now even about the barricades and everything, there was an issue now. Everywhere wherever they're using barricades as signages, we've already removed all of those things. Right? Where they're using it for proper police work and everything, we have left those. We have no interest in taking those out also. Against the casinos, like I said, now if these people do not have a plan for what happens after the casinos, there is nothing more for us to talk about. My stand has been pretty clear. In terms of now, see, there are certain areas that have been affected. Now, see, Vittles Ward especially, now that Santome area, that Fontainebleau area, those are particularly affected by the casinos, right? Now, those areas we have already deployed wardens and we have given those people my full commitment that over the next 5 years, as long as we are here, we will honor all of our commitments and we will bring down a lot of those issues. See, our plan is over the next 5 years to bring
see, we cannot get it done 100%. Right? So I will start by improving it by around 20%, 20%, whatever each year until the problem is resolved. It will take time. We are the only council that has made steps to even rectify any of these issues. We'll continue about it. स्मार्ट सिटीचे काम म्हटलं पळय ते ड्रेनेज सिवरेजीचे काम तुमी नेहमी फाटल्यान घातिल्ले पण आता तो फूल प्रॉब्लेमूच जालो थंयसर कित्याक वयता थंयसर ते खणून दवरता आनी चालू जाता See, in certain areas there is an issue. Sewerage problem. Yeah. So now in Santanis there was an issue with this whole sewage line. There was a problem at the pump at the station itself. There was a problem with that. So we had during the smart city meeting also I had told the contractors that we would take it up seriously if they did not think. So they are working on it. So now I will check again once we get that. See what the result. इवन सांतिनेज खाडीचेर तुमी खूब क्रोड्स ऑफ डब्ल्यूआयडीन काम हातीन घेतलें आनी खुबशे पोस्ट तुमचे मोडले That again also see now that they आता had पयले tried. सेम सिच्युएशन आहा थंयसर I agree also. See that the Santanis issue is a very big issue. It is not as simple as WID coming and putting aerators and whatever it is. That it did not work. Okay? It didn't work. I've been forced to admit also. Everyone can see. Now what we want to do is we want to. I've spoken to Minister also. What we want to do is we want to convene a meeting of basically every single department. What we want to do is we want to build a comprehensive plan. Okay, that will include both Talegaon and Panjim. See, both constitute Santanis. It initiates in Nagali over there and flows through. So we want to basically have tidal flow that's restored. We want to make sure that sewage is not dumped into it, that garbage is not dumped to it, and different technologies. So we have to see. Hopefully in the next 3-4 months I want to have a proper plan that I can present to the people and say this is what our plan is and ask for feedback on how to. बट स्मार्ट सिटीन आनी डब्ल्यूआयडीन जितले पयशे मोडले पळय सांतिनेज खाडीचे ते वेस्ट ऑफ मनी कशें न्हू कित्याक कांयच जालें ना तशें See, it happens with projects also now. I agree, it didn't work. There's nothing that I can do about that now. They tried their best, now it didn't succeed. There were other issues that they faced. I cannot speak about what happened in the past also. What I can promise is that we hope to resolve this thing in the future. It was an issue, but we hope to resolve it. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सायबर क्राईम पोलिसांनी डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीच्या प्रकरणात व्हडली कारवाई करीत केरळात दुबाविताक अटक केली. सुमार 90,85,000 रुपयांची फसवणूक केल्या. दुबावित स्वतः ट्राय आणि सीबीआयचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून एका दादल्याक व्हॉट्सअॅपाचेर धमकी दीत ताच्याकडल्यान पयशे ट्रान्सफर करून घेतले. या प्रकरणात सायबर पोलिसांनी दुबावितांक अटक केल्ली असून फुडलो तपास सुरू आसा. मडगाव नगरपालिकेच्या गार्डनात सुमार 3.96 कोटी रुपयांचे 2 माळयेची इमारत आणि नवनिर्माण कामां करपा खातीर खर काँग्रेस फुडारी चिराग नायकान केला. हो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी चिरागान करीत आमरण उपोषणाक सुरवात केल्या. पळय मडगाव नगरपालिकेच्या गार्डनात 2 माळेची इमारत आणि नवनिर्माण काम करपाविशींचो थळाव्यामदी बोवाळ चल्ला. खंयचोय प्रकल्प हाताक घेवचे पयलीं तो कित्याक गरजेचो ते सांगप आणि थळाव्या लोकांक विश्वासाक घेवप गरजेचें आसता. गरजेचो पार्किंग प्रकल्प जायनासतना हे खंयचे घेवन आयला असो प्रश्न फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केलो. मजगती मडगाव गार्डनात बांदपा खातीर उक्ती केल्ली निविदा बेगोबेग GSIDCन स्थगीत करची अशी मागणी समाज वावुरपी प्रभाव नायकान केली. लोकांचो विश्वास मेळोवप आनी प्रकल्प चालीक लावप म्हत्वाचें अशें तांणी स्पश्ट केलां. हो एक पीसफूल प्रोटेस्ट. हांव हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसला. आमी हांगा बोवाळ करपाक एकठांय जावना आनी लोकांकूय गॅदर करुना, बट टू कन्वे अ सिरियस मेसेज टू मडगांवकार की अळंग तरेन कोणा सांगनासतना ह्या जाग्याचेर 2 स्टोरेड बिल्डींग म्युनिसिपालिटीन पास केल्ली आसा, ज्याचो युसेज कोणाक खबर ना. आनी हे गार्डन मडगांवकाराचे तुमी पळया हांगा मेंटेनन्स 0 आसा. कोणाक कांय पडून गेल्लें ना. गार्डनान भुरग्यांनी येवपाक जाय, हांगा भुरगीं दिसना कित्याक लोक भितात. हांगा सेक्युरिटी ना, मेंटेनन्स ना, फावंटन्स बंद पडल्या, कोणाक कांयच पडून गेल्लें ना. पाड पडिल्ले आसा. सरकाराक पडून गेल्लें ना, मडगांवच्या आमदाराक पडून गेल्लें ना, म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरांक पडून गेल्लें ना. आतां येदे व्हडले अडंबर 4 कोटीचे ते हांगा उबारपा सोदता. कोणाक खबर नाशिल्लें, खंयच्याच मडगांवकाराक खबर ना ही गजाल, म्हणून आज हांव हें सांगपा खातीर बसलां आनी सिरियसनेस दाखोवपा खातीर आज हांव हंगर स्ट्रायकाचेर बसलां. Can they even think about building a 2-story structure over here? कित्याक मनान खूब वायट दिसलें. ज्या तरेन लोक सांगता पळय, मेन म्हणल्यार कितें आसा, आमकां कांयच आयडिया ना की बाबा हांगा एक्झॅक्टली कितें येता, कोण स्पश्ट तरेन सांगना.
आतां कोण कोण जे सांगता त्या प्रमाणे कळटा की हांगा एक कोण सांगता हॉटेल येता, कोण सांगता स्टोर रूम येता, कोण सांगता आनी कितें येता. सो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड अशें की बाबा हांगा येवपाचें कितें आसा. पार्किंगाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करा. हांगचे जितले कोण बिझनेसमॅन आसा, जे कोण हांगा खरेदी करपा येता, तांकां खुबूच त्रास जाता. दीस इज द प्रायोरिटी फॉर मडगांवकार्स, नॉट दीस व्हायट एलिफंट ओवर हियर. जे डेव्हलप करूंक सोदतात बिल्डींग, ही बिल्डिंगाचो वापर कित्या खातीर आसतलो, कितें ते बिल्डिंगेन आसतलें, हातूंत म्हाका दिसता ट्रान्सपेरन्सी आसपाची गरज आहा. कित्याक सगळ्यांचे गार्डन म्हणटा काय इतिहास आहा. आगा खानान दिल्लो जागो, आगा खान गार्डन म्हणटाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करता. सो इट इज द वेल्थ ऑफ द मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील एरिया. सो सगळ्या रेजिडंटांक विचारून डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट ऑफ कन्सेप्ट जावपाक जाय. एक इश्यू थंय असो आहा की अजून मेरेन पार्किंग डेव्हलप करूंक शकना सरकार आनी कावन्सील. त्या जाग्यार आनी खंयची एक्टिविटी करप जंय गाडयो घेवन लोक येतले, ही एक्टिविटी अनटेनेबल. हो आमचो लिंडन चेअरपर्सन आसतना ताणें ट्रान्सफर केल्ले पार्किंग स्टार्ट करपा खातीर. अजून मेरेन तें कित्याक जायना. तें जायनासतना हें खंयचें घेवन आयले. सो खूब प्रश्न आहा जाची उतरां म्हजे कडेन ना. उतरां रुलींग कावन्सिला कडेन आहा आनी ताणें तें सांगूंक जाय. आज हांवें GSIDCक एक मेमोरेंडम दिला. मडगांव म्युनिसिपालिटीचें जें गार्डन आसा, ताका एक सगळ्या मडगांवकारांचो इमोशनल कनेक्ट आसा. तो कनेक्ट काबार करपाचो सध्या हांगा प्रयत्न चालू आसा. बिडर्स आसा तांकां हांव वॉर्न करपाक सोदता की तुमी जे बीड करता ते तुमी सांबाळून बीड करचें, चिंतून बीड करचें. कित्याक जो मडगांवकाराचो एंगर आसा तो फाल्यां तुमकां फेस करचो पडटलो. आमी त्या मडगांवकारांक विचारून तांकां सारकें कन्सल्ट करून फाल्यां रस्त्यार येवचें पडल्यार सगळे रस्त्यार येतले, प्रोटेस्ट करचें पडल्यार प्रोटेस्ट करतले, एजिटेशन करची पडल्यार एजिटेशनां करतली. आनी समज फाल्यां लिगल एक्शन घेवची पडली जाल्यार आमी लिगल एक्शनूय घेतले, जाल्यार थंय आमी फाटीं सरपाना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळगणेकार. गोंयच्या दर्यादेगेर पर्यटन हंगाम पुराय नेटान चलत आसतना शेक वेवसायिकांच्यो अडचणी मात अजूनय तश्योच आसा. वाडटे मागणेक लागून गॅस सिलिंडराचो उणाव जाला आनी शेक धन्यांक व्हड आडमेळीक तोंड दिवचें पडटा. हे फाटभुंयेर शेक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष क्रूज कार्दोजोन शेक वेवसायिकां खातीर कमर्शियल गॅस सिलिंडरांचो खाशेलो कोटा दिवपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या. पर्यटनाचेर आदारून आशिल्ल्या वेवसायाक थाकाय मेळटली काय हाचेर प्रशासन कितें निर्णय घेतले सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. पळयात. सिलेंडरचे शॉर्टेज आहा, सो शेक्स कशें चलता? सिलेंडर ना आता थोडे आमचे शेकवाल्यांनी इंडक्शन आनीक डिझलाचे स्टोव घेवन थोडे तशें करता. बट कितें आहा, थोडे जे आमचे डिशी आहा त्यो गॅसीचे भायर करपाक जायना. ताका स्पीड जाय पडटा. फॉर एग्जाम्पल चायनीज बरें स्पीड जाय पडटा आनी ते. सो आतां आमी कितें थोड्यांक कोणाक जाता तेंकां हेल्प केला. थोड्या जाणांनी सबस्टिट्यूट करून केला. बट प्रॉब्लेम कितें जाता, अशें करून चल्लें जाल्यार म्हाका थोडे बंद करपाक सोदता. सो आमी मागता गव्हर्मेंटान आमकां कितें. हांवें एक्चुअली CMाक लेटर केल्या, टुरिजम मिनिस्टराक केल्या की आमकां सिलिंडर आमकां एक कोटा दिवचो. आतां इवन प्रायम मिनिस्टरान 50% धाडटा म्हण. सो सप्लाय दिता म्हण 50%. सो 50% आमकां एक थोडी पर्सेंटेज शेक ओनर्सांक म्हण एक सेपरेट आमी कोटा CMा कडेन रिक्वेस्ट करू. सो ते जर तुमचो एक कोटा दिल्यार तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले काय? प्रॉब्लेम सॉल्व जाले टील आतां पळय हे प्रॉब्लेम जाल्यार पूण टुरिस्ट ना जाल्यार कांय करपाक जायना न्हू. सो थोडे कडेन बेगीन बंद करतले. सो ताका लागून आमकां गव्हर्मेंटान कितें कंपन्सेशन दिचें. नेक्स्ट रिन्यूअल येतले तेन्ना. नेक्स्ट रिन्यूअल येता तेन्ना देखता. आनी आतां रिन्यूअल ना, आतां नेक्स्ट पॉलिसी. सो 3 years काबार जाली नेक्स्ट पॉलिसी. तेन्ना आमकां कितें फी रिड्यूस करची. सो सगळ्यांना बेनिफीट जातलो. म्हापसा जिल्हा आणि सत्र न्यायालयान लुथरा भावांक धपको दिलो. भलायकी खात्याची बनावट NOC प्रकरणात गौरव आणि सौरभ लुथराचो अटकपुरो जामिनाचो अर्ज न्यायालयान न्हयकारलो. रोमियो लेन नायट क्लबा खातीर दुबावितांनी बनावट कागदपत्रांचो वापर करून सोऱ्याचो परवानो घेतिल्लो. Today the matter was fixed for orders on anticipatory bail. The court has pronounced the order that it is rejected. Both the anticipatory bail applications have been rejected. We are yet to get the detailed judgment. Only once thereafter we will be able to comment on what is our next course of action. So, तुम्ही किती हायकोर्टान गेला हे करता?
पळयल्या शिवाय करप डिफिकल्ट न्ही. कितें आतां ऑर्डर कितें आसा, वॉट इज वेट विथ द जज आमकां कांयच खबर ना. दिसूंक नाशिल्लें. आमकां पॉझिटिव्हली दिसतालें ग्रांट करतली म्हणून, कारण ताका अजय गुप्ताक ऑफकोर्स बेल ग्रांट केल्ली, कारण ह्या हातून आमकां केन्ना अरेस्टूच जावंक ना. सो वी आर नॉट शुअर वॉट इज वेट विथ द कोर्ट. त्यांचा ग्राउंड तसोच आशिल्लो की अजून तांकां पोलीस कस्टडी मेळोंक ना, डायरेक्ट इन्व्हेस्टिगेशन मेळोंक ना. हय, पण आमी तेंच आर्ग्यू केल्लें. आतां सगळें ओरिजिनल एलिजिटली फॉल्स डॉक्युमेंट एवरीथींग इज विथ देम म्हणून. आमची आतां कितें गरज आसा कस्टोडियल इंटरोगेशनाक, दॅट इज वॉट वी हॅड आर्ग्यू. आनी आमी तें सायनूय करूंक ना, आमचे कडेन तें एनओसी येवंकूय ना, येवंकूच ना जाल्यार सायन थंयच्यान करचें म्हणून आमी सगळें आर्ग्यू केल्लें. सो वी हॅव टू सी हाव द कोर्ट हॅज डेल्ट विथ आवर आर्ग्युमेंट्स. सांगे तारीमळ वाठाराक जोडपी रस्त्याचें काम कितलोसो तेंप जालो प्रलंबीत आशिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. हे विशीं सांगेचे थळावे नगरसेवक सांग्या पुला लागसार एकठांय आयले. हे वेळार पुलीस तशेंच मामलेदार हजर आशिल्लो. ह्या रस्त्याचें काम करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें अशें थळावे सांगतात. मात ह्या कामाक कळाव जाल्ल्यान तांणी नाराजी उक्तायल्या. मजगतीं हे विशीं सोमारा चर्चा जातली अशें संबंदीत अभियंत्यान सांगिल्ल्याचें थळाव्यांनी सांगलें. सो ह्या रस्त्याक लागून आमी ल्हान आसतना भाटकारांक हें करून झगडून ह्या भाशेन उडया आसल्यो सगळ्यो. ह्या उडी मोडून भाटकारांक झगडून आमी इस्कलाचे ड्रेस घालून पुलीस स्टेशनार बसून हो रोड केल्लो. मागीर डांबोर कोणें घालूं, PWDन घालूं ना, कोणें घालूं, आमकां तें नाका. पूण रोड आमी पयलीं केल्लो. आनी ह्या रोडाचेर आमी उलयतना आमकां भरपूर सांगात दिल्लो कोण, आमचो कावन्सिलर तेन्ना मिंगेल मार्कनस आसलो. सेकंडली त्रिशूल कशें मिंगेल सर, नेल्सन आल्बुकेर आनी मिंगेली डिकोस्टा हेणे एक त्रिशूल अशें धरलें. आनी आमी खूब मेहनत करून हें करून आमी हो रस्तो करून हो रस्तो आमी केल्लो. आतां हो रस्तो आतां ब्रीज बांदता. आमी वी आर नॉट ओपोज ऑफ दी ब्रीज, वी आर फॉर ब्रीज, बट वी वॉन्ट कितें आमकां रस्तो खंयच्यान बायपास रोड खंयच्यान आसा हो आमकां तेणी दाखोवचो. हें आमकां दाखोवपाक आमी आमदार 2 फावट येयलो. आमदार थंयच्यान 30 मिटर फिलिंग करून हिंग झिरो करता म्हणटा. आमदार तेजेर झिरो करपाक पावलो ना. प्रमोद सावंत येयलो. प्रमोद सावंता मेळ्ळें. प्रमोद सावंतान तांकां सांगलें जो पर्यंत तुमकां हें जायना तो पर्यंत सेट आउट जायना तो पर्यंत तांकां रस्ते हात लायनाका. पूण आयज पासून हो रस्त्याक आमकां दाखयना कित्याक, मॅप दाखयना कित्याक तें मागल्यार. थंय साळेबुलेसान लोकांनी पयशे काडून कवर मांडून दवरलो आसा, पूण त्या रस्त्याकूय दामोर कित्याक पडना हेचेर मातशें आमदारान मिनिस्टरान आमगेलें मातशें तेजेर लक्ष घालचें. सगळे गांवचे वाड्यावयले लोक आज एकठांय जावन मामलेदाराक आनी PIक हिंगा हाडलो. ताका आश्वासन घेतलें. कॉन्ट्रॅक्टराक फोन केलो. तेणें सांगलें मांडे येता म्हूण. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां आज मिडिया मार्फतल्यान, हांव 15 वर्साचो आसतना हे जमनीच्या हे रस्त्यान हांव चलोन येतालो तेन्ना हो रस्तो करपाक सर्गेस्ट मिंगेलीन डिकोस्टा, मिंगेल मास्कारेन, थॉमास डिकोस्टा आमगे रुजमानाचो घोव, तांणी आनी ताच्या लोकांनी जे रस्त्या लागून मेहनत केले भाटकारा पर्यंत ते दिले नाय. आनी भाटकारा जबरदस्तीन हो रोड केलो. ते सायडीन ते आर्क आसा तें बांदलें आनी हो प्रमाणीकपणान रोड करून तारीमळकार लोकांक दिलो. त्या बद्दल आयचे हो रोड समज बंद जाता जाल्यार ह्याचेर आमदारान कडक एक्शन घेवचें. तेणीच दाखोवन दिवचें प्लॅनिंग कसो आसता JRCDन त्या लोकांक, आनी ह्या लोकांची अन्याय जावची न्हू. पयलीं आमी CMा दाखयलो तेन्ना हो फिलिंग दोनी सायडी करून वॉल करून येता म्हूण सांगलो रोड. तो जालो ना म्हणटकीर हांवें तांकां सांगलें म्हाका हितूंतलें कांय आयडिया ना आतां कितें जालें तें. आनी तांकां क्लियर केलें आनी हांव उपरांत तुमकां सांगता म्हूण सांगलें. विदीन नेक्स्ट डे हांव मातशें भायर सरपालो, देवास पावलो. त्या कारणाक लागून म्हाका मातशें प्रॉब्लम जालें. तरी पासून हांव मेळ्ळो एक स्पेशली एक सावंतां हाडलो आहा सर्वे करपाक. काम सारकें जायना म्हणून हाडायलें आनी तितूंत भितर मॅसेज येयलो आनी कावन्सिलर सपोर्ट करना म्हणपाक लागलो. अशें बाबा कावन्सिलर सपोर्ट करना न्हू. कावन्सिलर ऑलवेज लोकां बराबर आहा आनी कावन्सिलर लोकांक भिवपा जाय ह्यो बरोबर. हांव लोकांक भिता की लोकांक भिवन हांव उलयतां. मॅसेज बाब तुगे वाड्यार हे सगल्यांचे पूल हे हो मुगे वाडो आनी तुगे वाड्यार वचोन हांवें काम केलें ना न्हू. पूण तूं करनाका म्हणून तुका कर. पूण कांयचे काय उलयनाका कावन्सिलर इंट्रस्ट ना हें ना तें उलोवपाक जायना. हो रोड सारको जालोलो म्हाकाय जायो आनी म्हाका दिसता हो सारको जातलो. आनी बाबा हे ऑफिशियल येवपाय ते ऑफिशियल सारकी दाखयतले आनी केस इंजिनियर आहाय पळय ते
टॅक्नीक तांकां खबर आसता, आमकां आसना. लायक काडली जीवन तळ्यार लायले म्हूण जायना. आयज सांग्यावेले मामलेदार तेच बरोबर PI सांगेचे आनी पुलीस ऑफिशियल हे हिंगा येयल्ले, कारण आख्खो चिखलमळ्यांतलो लोक हो हिंगा जमलेलो. जे भशेन आमी काल सांगिल्लें, जावं शेरोफीन अंकल जावं बाब तातूश आनी बाकीच्यांनी जे सांगलेलें, जावं आमचे जे लोक फेलिक्स अंकल आशिल्ले तांणी सांगिल्लें की आमी काम स्टॉप करतले. सो हे जेन्ना GSIDCच्या निलयालय आमी काल उरले, तो हिंगा आयज एक्सप्लेन करपाक येवपा आशिल्लो जो DPR कसो आसतलो, पूण ते कांय कारणान पावले ना. मग आयज आमी फोन केल्लो आहा, मामलेदारान इंटरव्यून जाल्लो आहा. आतां मंडे सकाळच्या 10 वरांचेर ते लोक हिंगा येतले, बाबा रस्तो चिखलमळ्याचो कसो आसतलो ह्या लोकांक एक्सप्लेन करपाक. लोकांक एक्सप्लेन केल्या नंतर लोकांक कितें मिस्टेक्स आसा लोक रेक्टिफाय करतले. लोकांक जरी जाय जाल्यार ते फॉरवर्ड वयतले, लोकांक जरी नाका जाल्यार ते क्लियर करपाक जाय, रेक्टिफाय करचें पडटलें. कारण बाकीचे जे पुलाचें काम आहा हें स्टार्ट उरतलें, फक्त हे रस्त्याचें काम आहा तें बंद उरतलें. पोर्तावाडा शिवोले बिबटो दिसा उजवाडाक शेतान दिश्टी पडिल्ल्यान थळावे मदीं भिरांत पातळ्या. हे विशीं संबंदीत खात्याक कैद केले उपरांत बिबट्याचो सोद घेवप सुरू आसा, अशी म्हायती मार्ना शिवोलेचे सरपंच अमित मोरजकार हांणी दिली. तो बिबटो वाघ हो येयलो हिंगासर आनी म्हाजो कामां बी वयताना पयलो सद्या तो हिंगा रावलो म्हणून आमी ताका असो धरून ताजेर आमी फोटो मारलो. पूण आमी खूब भियेलीं. म्हणटकूच आमी बेगीन फॉरेस्टाक तांकां फोन मारलो. मागीर आमचो सरपंच येयलो आनी तेणें सगळें फास्ट केलें. अजुनूय सोदताय ताका ते, पूण तो मेळ्ळो ना आमकां. पूण मेळ्ळ्या पुरो म्हणून मागता. पूण पयले स्वाती आमकां देवान राखलो, इतुलो लागीन म्हज्या घरा कुशीर रावन तेणें आमकां कांयच केलें ना म्हणून. पूण मेळ्ळ्या पुरो म्हणून आमी मागताय. मॅम हेजे पयलीं तुमकां दिसला तो? ना, फर्स्ट टायम पयला हांवें. फर्स्ट टायम? हय, फर्स्ट टायम पयला. देखून ताका चोवन भियेलीं आमी सारकी, कित्याक म्हज्या घराचेच कुशीन न्हू तो आनी कितें जावं शकतालें. म्हजो घोव सकाळी कामां गेला, तेज्या कुशींतल्यानूच गेला. ताका देखून हें केलो, पूण देवानूच राखलो न्हू ताका, कितें जातालें. सारकी भियेलीं म्हळ्यार आमी अजुनूय आमी भियोनूच आहाय ताका चोयन. काल म्हाका एक सांजचो फोटो येयलो आमच्या नेबराचो. सो म्हाका म्हणाले असं आपल्या कजनाच्या घरा कडेन, भयणीच्या घरा कडेन येयला. आनी समजत आमी फॉरेस्टाक फोन मारून हांव थंय गेलो, विजीट केलें. पळयता तेणें फोटो काडलेलो, तेजे चेडवान फोटो काडलेलो. तेजेरूच कळ्ळें की खरी गजाल. सो समजत फॉरेस्टार येयलो, तेणी आपलो प्रोसिजर केलो. सो मागीर लोकांक कळयलें की मातशी सेफ्टी घेया. सो आयज अर्ली मॉर्निंग फॉरेस्टाची टीम येयली आखी आनी तेंच्यांनी सर्वे केला. आतां तेंच्यांनी आपले ट्रॅप जावं कितें आपलो प्रोसिजर सगळो केला तेंच्यांनी. सो हांव पयलीं फेक गजाल समजलेलो. आतां AI लोक फोटो धाडटात न्हू, सो ना खरी गजाल. पण आपल्या तोंडान सांगलें आपूण हो फोटो काडना म्हणून. फर्स्ट टायम गजाली. फर्स्ट टायम? हय, मान्या बीन कितें दोंगर आसा न्हू, आमी एक्सपेक्ट करता कितें मान्या वाडयेन कितें व्हडलें जंगल आहा. सो मे बी ते, पूण हें आतां मिडल खंय जालें न्हू. सो शेता कडसून कशें कितें कांयच कळना आनी ताका एक्झिटूय ना वचपाक. सो मे बी ते फॉरेस्टर म्हणटा की तो थंय आसा म्हणटा. तो ते कुत्रे म्हणटात, नेबर्स म्हणटा की खूब भोगतात. एक जालें काय न्हू, इतले भोगपाचे आवाज येता खंय सारको. सो मे बी तो तांकां सायडच आसतलो कुत्र्यांक. मागता लोकां कडेन सेफ्टी घेवची, रातचे मातशें ट्रॅव्हलिंग, कित्याक ती इंटरनल रस्तो आहा न्हू, ते दिसला पळय न्हू, ती बारीक पायण, सो गाडी ते फास्टूय चलोवंक मेळना. सो मागता लोकां कडेन मातशें अवॉयड करचें. आनी सकाळी जे कोण मॉर्निंग वॉकाक वयता, मेन चीज लोक 4:30 वयता शिवोले मॉर्निंग वॉकाक. सो मातशी काळजी घेवची आपली. इंटरनल रोडाक मातशें वयचें न्हू, मेन रोड कितें आहा ते वॉकिंग घेवचें. फोंडें तालुक्यात जायत्या गरीब नागरिकांनी जमनी रुपांतरा खातीर अर्ज केला आनी सध्या 224 अर्ज प्रलंबीत आसा. हे फाटभुंयेर कलम 39 रद्द करचो न्हय, पूण तातूंत दुरुस्ती करून वर्गीकरण करचें आनी जमनीची मर्यादा थारावची, अशी मागणी प्रोबस क्लब फोंडेचे ज्येश्ठ नागरीक संघटनेन केल्या. संस्थांक, समाजसेवेच्या संस्थांक तशेंच वैयक्तीक अर्जदारांक हाचो फायदो मेळपाक जाय, अशेंय मत तांच्यांनी उक्तायलां. देवस्थान आसा ताका दुसरे निर्माण, हेल्थ हॉस्पिटल ताका दुसरे, अशी स्टेजीस करपाक जाय. मागीर धर्मेंद्र बरोबर न्ही, कित्याक ताजे पासून आज 224 लोक आसा, तांचे कितले हाल जातले. तांणी 2 वर्सां त्रास करून तांकां जे मेळ्ळा, तांची परिस्थिती कितें जातली हाचो थोडो विचार जावपाक जाय. काडनाक म्हणना, पण चेंजीस करा. जशें 16B वयल्यान बदल करून 17(2) जालें, 72 म्हयन्यान आतां 39A जालें. तातूंत जर थोडेशे चेंज करून हे जर लोकांक एडजस्ट एकोमोडेट भितर करत जाल्यार तें आमकां दिसता की तें चड बरें आसता. तेन्ना तुमी कितें बदल करतना आमकां सांबाळून करा, स्क्रॅप करचो न्हू. म्हणजे बारीक लोक जे पळय आसात
तांकां सांबाळून करपाक 39A स्क्रॅप करचो न्ही हा 39A स्क्रॅप करचो न्ही म्हणटा कठीण स्क्रॅप करनाका तातूंत खूब गरीब लोकांक फटको बसलो 39 मॉडिफाय करप दुसरो लो वाडला कितेंय करप दुसरो लो वाडपाक ताका वेळ लागता आनी ते मॉडिफाय करून बारीक जे गरीब लोक आसता संस्था ज्यो आसा काय ना तांकां सांबाळटा गोयचा आवाज शुक्रारा संसदेत प्रतिनिधित्व जालो. दक्षिण गोयचो खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिसान 0 वरां वेळार राज्यांतल्या गंभीर प्रश्नांचेर केंद्राचें लक्ष ओडलें. ह्या सगळ्या प्रश्नांचेर ताणें खर भुमिका घेतली. कॅसिनोचो वाडत आशिल्लो प्रभाव, कलम 39 खाला जमनीचें रुपांतर, शाळा आनी महाविद्यालयांच्या लागसार वाडत आशिल्लो ड्रग्साचो धोको, गोंयच्या तरणाट्यांक आनी संस्कृतायेक त्रासाचेर उपाय काडपाची गरज ताणें उक्तायन केंद्राक राज्य सरकाराच्या कामगिरीचें ऑडिट करपाचो सल्लो दिलो. नाजाल्यार खर निर्णयांची मागणी केली. आतां ह्या आवाजाक केंद्र सरकार कसो प्रतिसाद दिता तें पळोवप म्हत्वाचें थारतलें. पळयात. कॅप्टन विरियातो. देव बरें करूं सभापती. हांव आयज उलोवंक सोदतां आमचें गोंय शार जें देवाचें देणें, जें आमकां देवान शेतां भाटां दोंगर रानां दिल्लीं आसा. एक ब्युटिफूल डेस्टिनेशन, टुरिस्ट डेस्टिनेशन, कितले शेकडे जाले. बट आतां सद्या असली परिस्थिती आयिल्ली आसा की आमी जें टुरिजम प्रमोट करता तो चड फोकस आसा काजिनोचेर. आनी गोंया आमकां लास वेगस जाल्लें नाका, कित्याक तरणाटे आसा, यूथ, ते बळी पडटा, दे गेट ट्रॅप्ड इन टू काजिनो कल्चर. त्या खातीर हांव एक रिक्वेस्ट करतां, कित्याक सद्या आमचे कसले कसले कायदे हाडल्या, 39A हाडला आनी कितें आमचे जमनी सगळे विकीत आसा. सो आमच्या लोकांक खुबसो हुस्को जाल्लो आसा. नेक्स्ट म्हळ्यार आमची इश्कोलां आसा, कॉलेजी आसा, थंय ड्रग पेडलर्स भोंवता. आमच्या वांगडीन डॉक्टर अमरजीत सांगलां की ड्रग पेडलर्स जाता पंजाबान, तशें गोंयांय आमच्या जाता. दीस इज अ डेंजरस थ्रेट मॅनेज टू यूथ आउटसायड स्कूल्स अँड कॉलेजीस. हांव सेंटराक रिक्वेस्ट करतां की ऑडिट करात आनी NCB आसा तांकां एक बरो फोर्स दिवन विथ लोकल पुलीस दीस मॅनेज शूड बी स्टॉप्ड वन्स अँड फॉर ऑल. नाल्यार ह्या सरकाराक काडून उडया. देव बरें करूं मान्य सभापती. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.